इनफर्टिलिटी म्हणजे वंध्यत्व येवप किंवा आसप हाचेर तुमचो दृष्टिकोन कसो आसता? हय. सो एज आता आमी ऑलरेडी पयलींच्यान मेन्स्ट्रुअल बद्दल उलयत आयला. इफ युअर मेन्स्ट्रुएशन सायकल ऑर मेन्स्ट्रुअल सायकल इज गुड, ऑटोमॅटिकली देर आर हाय चान्सेस की तुमकां इनफर्टिलिटीचो त्रास जावपा ना. बरोबर. ओके. पण खूब फावटी कितें जाता, थोड्यांचे अशें सुद्दां आसता की मेन्स्ट्रुअल सायकल इज गुड, स्टील देर इज इनफर्टिलिटी. सो दॅट इज अगेन अननोन कॉज, ऑर एल्स वी फायंड आउट वॉट इज द कॉज, वेरीन बाबा ओव्युलेशन सारकें जायना जाल्यार वी सी दॅट. सो इट इज ऑब्वियस इन आयुर्वेदा वॉट वी डू, लायक देर आर अगेन वेरियस कॉज इनफर्टिलिटीन सुद्दां, एक आनी दोन अशें ना. इट इज एंडोमेट्रियल कॉज, ओवेरियन कॉज, और एनी फॅलोपियन ट्यूब फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज. सो स्पेसिफिकली इन आयुर्वेदा इनफर्टिलिटीचेर वी डू उत्तर बस्ती, जितून आमी कितें करता, इन युट्रस वी पुट मेडिकेटेड ऑयल और एल्स दी घी, जितून लायक इट हेल्प्स आउट फॉर दी प्रॉपर एंडोमेट्रियल ग्रोथ. अलॉंग विथ दॅट जे फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक बी असता न्ही, सो ते सुद्धा ब्लॉक रिमूव करपाक खूप हेल्प जाता. सो एज आय टोल्ड यू अबाउट उत्तर बस्ती, बिफोर दॅट वी प्लॅन फॉर वमन विरेचन, जे तुम्ही ऑलरेडी ऐकलं असतले खूप जणांनी. सो ते पंचकर्म आम्ही प्लॅन करूनच देन वी गो अहेड फॉर उत्तर बस्ती, विच इज लाईक व्हेरी हेल्पफुल आणि आतापर्यंत खूप रिझल्ट्स पळयला इन आयुर्वेदा, स्पेसिफिकली फॉर इनफर्टिलिटी.